टू फॅमिली गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आपसो सगळी बरी आमी बी बरी आहा. बाबा बी रिकवर जालो, कम्प्लिटली रिकवर जालो तो. आनी आतां हेचें भायर येयला हांव कित्याक देना गेला गाडये कडेन आनी ते गाडयेन कितें कोताय दोगूय बसून पापा आनी तो आपल्या कारान व्हर कोतालो म्हणजे ताका स्कुटरी बसयलो मातसो आनी आतां कारान घेवन गेला रस्त्याचेर आनी ती थिंगा पार्किंगे. आनी मिस्टी गर्ल येचोय दाखयत तुमकां आयज मिस्टी गर्ल घांचणी आमचे मिस्टू गर्ल आमगेले मोटू 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 स्वता मिस्टी न्हू पयलीं आमी चिचोणे हाडलो न्हू मिस्टी ते थिंगा आसताले चिचोणे मागीर ते कितें जालें मागीर ताका हिंगा हाडलें आनी हिंगा हाडलें न्हू आनी तेगे न्हू फेस कट न्हू डिफरंट आहलो मिस्टी गेलो दुसरें आहलो ते आतां न्हू आमगे प्रिन्स आहलो मागेलो लॅब मिक्स आहलो खूब वर्सां आहलो तो म्हाजे बाराबर मागीर बाबू तो प्रिन्स बॉय तो. सो तेगे न्हू तेका फेस कट कसो येयला सिमिलर तेजे बाशेन कशें दिसत तें म्हाका प्रिन्सा बाशेन आतां मम्मी ते म्हणटा प्रिन्साचें रूप येयलें तेका अशें म्हणटा म्हणजे काजरा बाशेन न्हू असो सेकेंड डेया बाशेन असो पोंद्या बसलेलो आनी फोटवार बी आहा सेकेंड डेयाचो प्रिन्स बॉय असो येतालो फोटवाचेर बी मागीर एक्सपायर जालो तो. मागीर आतां हें न्हू मिस्टी आमगे तेगे बाशेन दिसता म्हाका नेगे अशें रूप नाहलोलें तेगे रूप दुसरें आहलोलें आतां तें म्हाका प्रिन्सा बाशेनूच दिसता डिफरंट. बाबा गो दितोन ना बाबा खूंय गेलो रस्त्यार बाबा रस्त्यार म्हणल्यार पार्किंगे जे गाडी दिसता आसता झूम केला डोर ओपन एज सच कांय रुटीन एज सच ना. पळोवया सांजे कितें कोत्तली रेसिपी शूट आयज म्हाका न्हू हेजी रेसिपी शूट केवपा जाय. हांवें न्हू हें हाडलोलें मशरूम हाडलोली मशरूम हाडलोली मोठी तर म्हाका न्हू मशरूम रवा फ्राय करपा जाय आहली क्रिस्पी मशरूम रवा फ्राय म्हाका खावपा रुची येयलोली म्हणल्यार हांवें हाडलो ती हाडलें 2 पाकिटां हाडलें. सो आयज कोत्तोली आमी मशरूम रवा फ्राय. ही रेसिपी सांजची कोत्तोली आमी स्नॅक्स कशी न्हू ती मशरूम रेसिपी सांजची हांव तुमकां शेअर कोत्तोलें ओके. आनी न्हू एक वाल कशी जाली आमकां खबर ना कोहली वाल ती फिल्लोली ती आनी ताका न्हू फुलू येयलें कितें तरी कहलो तरी फ्रूट किल्लोलो आनी पाटी काय टॅरिसीर भायर न्हू काय हें करून ना माती काडली आमी टॅरिसी वयली कित्याक ती वणटी मार बसलो सायडीक वणटी आहा न्हू आमची मातयेची आहा ती तीक मार बसलो ती गुगली खंय ती सो माती सगळी वयली काडली आनी सकयल काय रोवपाकूय मेळना न्हू आमकां म्हणून हिंगाच दाखय तुमकां बॅक कॅमेराचेर नव्या कॅमेराचेरूच कितें तरी किल्लोलें आहा कितें खबर ना जाले उपरांत कळटलें तें फुल येयलें ओके. आनी तुमकां मागीर मेळटा कार रोयता दाखयता आमगे पेर जालो धाकटे पेरयेक पेर जालें एक हात जाताय पयलीं जाय धाकटी आहली न्हू ती आतां जालें ती खूब पेर जाताय ती खूब जालें. हे पेरयेगे आजून पेर हावंक ना हावंक ती हायलें ती एक आनी ती एक आनी तेंगे हायलें आनी होच येता ते न्हू बाबा वाट आहा आमकां आतां फेस्ता पयलीं न्हू मिशीन घालून वाट क्लियर करपा जाय म्हाका फेस्त आमगे ऑक्टोबरान फेस्ता पयलीं वाट क्लीन करूंक जाय. ड्रायविंग काल ओके वेर यू वेंट ड्रायविंग car Keep okay inside. Give mama give. give the key okay thank you let's go inside now come searching you mister. आज सायकल कशी जाल्या तेजेर बसता तो आनी ताका मातशें पुश करपाचें ते तेगे वॉकर तो ल्हान आसतना तो वॉकर सँडल्स हूंय उडयता आतां न्हू ब्रेक जाला सो ब्रेक जाला न्हू आतां तो असो ताका हेडयता ओके ओके. हे पातळ फोले रोयलेले जायते दाट जालेले मागीर आतां ते सगळे मेले न्हू मेले म्हणल्यार ते सगळे काडले हांवें पातळीच्या फोल्यांची ही ओद आतां ही सुकोवन मागीर पोत्तून रोवपाची सुकोवंक जाय ती सुकयल्या उपरांत पोत्तून रोवपाची सगळी कितें काडल्या आनी जाय जाल्यार सुकोवन वांटून पिवंक जाता ही प्युअर ओद ही बरी पिवपाक इल्ली दुदान बा घालपाक ते एक 4-5 हाडलेले
इतले हाडलेले पूण जाले कितले थोडे आनीक रोयल्या काडून तोपून दवरल्या वयर आतां ही धुल्या आनी बरी सुकयल्या अशी बरो वास येता परमड बरो येता दुदान घालून बरो तोंडाक बरी लावपाक बरी ती दुदाचे सायेन वांटून मागीर इल्लो पिठो करतकूच तुमकां दाखयता मागीर हे सोलिला ओके आनी हे सोलता तुमकां दोन दाखयता ही कशी सोलल्या ती वयल्यान विथावट हे कोण नासतना सोलल्या दाखयता माशी सुरी लावन उरपाची हे वॉश केलं आणि कातुरले ओके आणि असे पीसीस केले मशरूम रवा फ्राय करता तांदळाचें पीठ बेसन चण्याचें पीठ मीठ सॉल्ट चिली पावडर धनिया पावडर हळदी तो जिंजर गार्लिक आनी इल्लेशें उदक आतां धुल्या कातरले आतां हे बोलान घालता जिंजर गार्लिक पेस्ट हळदीचो धनिया पावडर चिली पावडर चण्याचें पीठ आनी तांदळाचें पीठ उदक उडयता हे पळय बॅटर केला हेचो आतां हे मशरूम हितून घालता आता बटर लावलं रो रो लायता नोटा तेल पास तापवतला साइड बाय साइड रो लायला हांगा सगळ्या आनी थोडे उरला हे फर्स्ट फ्राय करून काडटले सगळ्यात मशरूम रवा फ्राय केले मशरूम रवा फ्राय केले अर्धे पयलीं खायले तवते खायले हांवें बरे जाले आनी कोराय जाले तांकां मागीर फीडबॅक दिले ओके गरम गरम खाले भाजता थिंगा आहा दाखयता जाला ते भाजता काका थिंगा आहा खायले आतां कशें खावपाक जाता मशरूम रवा फ्राय केला तुम्ही पहिला फ्राय केला ते तुम्ही घरा कडेन पळय टेस्ट करा आनी सगळें फ्रेंडांक सांगा
येऊन बसले हा रिंग घेता खूप सो तुमकां आयचो म्हाजो सिंपल ब्लॉग बरो दिसलो म्हणून बरो दिसलो जाल्यार लायक करा आणि शेअर करूं विसरो नाका ओके आणि मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.